लिपून रावलोल्या देवा उड्या सगळ्या रूपान लिपलोल्या तुका पोरनिपात कोरता भोगीपणान तुका बोनिता मोजे होगे काळीज सारके काते जाता तुझ मुखार तुझे नदरूच सगळोच विरून वेता जीव मोचो हांगासर सोदी तुका पोळ्यो चासून चाकून सापडनाय तुझे उदरमान आयकून काळजान म्हज्या बावातीर जाता तुवें देवाच्या उदकान सांगलें तितलें कात्रे सोमाता सोदू सोसाचे उदक हाचे ओनी कितेंच करेना लिपून रावलेल्या देवा उंड्या सोऱ्या रुपान लिपलोल्या तुका परदिपाट करूंक आमी आयज तुजे मुखार आयल्या भोक्तीपणी तुका वंदिता तुजें दर्शन आमकां तुजी भेट आमकां फावो कर आनी सांजेची आमची बोपणी तूं मानून घे खरो जिवो देव खरो जिवो जेसू ह्या वेळार आमचे मुखार पवित्र उंड्यान आजीर जाला ताका पळय ताचे नदर घाल ताचो अणभव घे पवित्र उंडो ह्या उंड्यान आमचो देव लिपून रावला सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या बळान सगळे शक्तीन ह्या आमच्या सोडवणाराक आमच्या दुनियांक आमच्या देवाक परनिपाट आनी नमस्कार आमची मान भगावन करूं नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता
हे सांजे आयज तूं ह्या तुज्या सोम्याच्या पांयाशी कितें घेवन आयलाय? What do you bring to his feet today? सोम्या तुका आमी वाखाणटाव दिनवासताव तुज्या पांयाशी आमी आयल्या. आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमचे दूख, आमची भिरांत, आमचे आवंडे तुजे मुखार हाडल्यान दुनिया. सगलो आमचो दुमाळो क्रिस्ती भावार्थाचो तुजे मुखार घेवन आयल्या हांव दुनिया. कोल्यांक आसात दोली, सुकण्याक आपले गोटेर, पूण मनशाच्या पुताक मात आपली तोकली तेकोवंक जागो ना. ह्या पासत तुज्या फाटल्या उदारान दुनिया तुवें सगळें शांत समाधान न्हय, पूण तरवार आनी उजो भासायला. जरी तर म्हाका इतलो कश्ट आयलो जाल्यार तुमकांय वडी ताच्याहून चड दुमाडो दी. खुर्साची वाट चलूंक पेची आली दुनिया, तुज्या शिसांक तुवें उगडास केला. देखून तुजो पाटलाव करूंक सोदता ताणी सगळें सोंपेपण मेळटलें अशें चिंतचें न्हय, सगळें मेळटलें म्हूण चिंतचें न्हय, कोश्ट त्रास आसचे ना अशेंय चिंतचें न्हय. पूण तुका जर तर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार तुजो खरी सुभाव आनी चल हे म्हजे फाटले. होच तुजो उलो मानून घेता आसतना ही उतरां दुनिया तुजी आमी आमच्या काळजांत गुंतून दवरल्या. सगळीं तुमी कोश्ट करतात, व्हड भार घेवन आसा ती म्हजीशी येया आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तुजीच वाट पळोवन आसा हांव दुनिया, तुज्या समाधानाची वाट आमी पळयता. तुजें समाधान घेवंक तुजेशी आयल्या हांव तेन्ना ह्या दिसांनी आमच्या भारत देशांत आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचेर आड जो दुमाळो चालू जाल्लो दिसती पडटा, फुडें वेता तो दिसती पडटा, तो तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. खेरीत भाशेन दुनिया आयच्या दिसाक ज्यो आमच्यो 2 माद्री भयणी आनी एक तरणाटो जांचेर FIR केल्ले आसा ते तुज्या पांयाशी दवरता. जरूय बेल घेवन ती भायर आसा तरूय धर्माच्या नांवान तांकां आनिकूय कोश्ट त्रास आनी दुमाळो दिवपाची शक्यताय आसा. देखून तांकां तुज्या पांयाशी दवरता हांव दुनिया. आनी ही सांज, हे सांजेचो वेळ तुज्या पांयाशी आमी सारता आसतना तांच्या कोश्टां त्रासां, तांच्या सॅक्रिफिसा पासत तुका आमी हें वर भेटयता. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळोयत आसा. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळोयत आसा.
हो तुजो देव. तुका राखता, तुका सांबाळटा, तुजे पासून उबो रावता तो देव तुजे मुखार आसा. इल्लो वेळ शांततायेन ताचेर नदर घालुया, ताका पळोवया, ताका अणभवुया. Psalm 105 हे आम्ही ऐकूया. 105वें स्तोत्र. Give praise to the Lord, proclaim his name. Make known among the nations what he has done. Sing to him, sing praise to him. Tell of all his wonderful acts. Glory in his holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. Remember the wonders he has done, his miracles, and the judgments he pronounced. You, his servants, the descendants of Abraham, his chosen ones, the children of Jacob. He is the Lord our God. His judgments are in all the earth. He remembers his covenant forever, the promise he made for 1,000 generations, the covenant he made with Abraham, the oath he swore to Isaac. He confirmed it to Jacob as a decree, to Israel as an everlasting covenant. To you I will give the land of Canaan as the portion you will inherit. When they were but few in number, few indeed, and strangers in it, they wandered from nation to nation, from one kingdom to another.
He allowed no one to oppress them. For their sake, he rebuked the kings. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food. And he sent a man before them, Joseph, sold as a slave. They bruised his feet with shackles, his neck was put in irons, till what he foretold came to pass, till the word of the Lord proved him true. The king sent and released him. The ruler of people set him free. He made him master of his household, ruler over all he possessed, to instruct his princes as he pleased, and teach his elders wisdom. Then Israel entered Egypt. Jacob resided as a foreigner in the land of Ham. The Lord made his people very fruitful. He made them too numerous for their foes, whose hearts he turned to hate his people, to conspire against his servants. He sent Moses his servant and Aaron, whom he had chosen. They performed his signs among them, his wonders in the land of Ham. He sent darkness and made the land dark. For had they not rebelled against his words, he turned their waters into blood, causing their fish to die. Their land teemed with frogs, which went up into the bedrooms of their rulers. He spoke, and there came swarms of flies and gnats throughout their country. He turned their rain into hail, with lightning throughout their land. He struck down their vines and fig trees, and shattered the trees of their country. He spoke, and the locusts came, grasshoppers without number. They ate up every green thing in their land, ate up the produce of their soil. Then he struck down all the firstborn in their land, the firstfruits of all their manhood. He brought out Israel, laden with silver and gold, and from among their tribes no one faltered. Egypt was glad when they left, because dread of Israel had fallen on them. He spread out a cloud as a covering, and a fire to give light at night. They asked, and he brought them quail. He fed them well with the bread of heaven. He opened the rock, and water gushed out. It flowed like a river in the desert. For he remembered his holy promise given to his servant Abraham. He brought out his people with rejoicing, his chosen ones with shouts of joy. He gave them the lands of the nations, and they fell heir to what others had toiled for.
that they might keep his precepts and observe his laws. Praise the Lord. देवा मोजा देवा तुझी वाट पळोय दासा देवा मोजा देवा तुझी स्तोत्र 105, Psalm number 105. देवान आमचे सवे कितें केलां? देव आमचे सवे कसली उत्सर्यां करता. देव आमचे बरोबर आसा काय ना? देव आपली बासावणी कशे भाशेन फुडें व्हरता हें सगळें आमकां 105व्या स्तोत्रान कळयलां. ह्याच स्तोत्रान इस्रायलाचो इतिहास, सोडवणेचो इतिहास आमच्या मुखार मांडला. सोडवणेच्या इतिहासान ते पोरचेक धुमाळो दिवपी राजा आनी ताची पोरसां जांचे काळीज निबोर जाले, देवाचे पोरचेक तांणी धुमाळो दिलो. तांचो फायदो काडलो, तांकां गुलामां केली. आनी असल्या वेळार देवान कितें केलें? What did God do when his chosen people were troubled and persecuted and taken advantage of? राजांक आनी राजाच्या पोरसांक ताणें घोर संदेश दिलो. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. हांवें मागलोल्याक हात लायनाका. म्हज्या प्रवाद्यांक कितेंच वायट करिनाका. Do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. आनी कोणूय जरी तर ताच्या मागलोल्यांक हात लायत, ताच्या प्रवाद्यांक वायट करीत जाल्यार ते खास्तीचे हकदार जातात. न्हयच फकत हे धुमाळो दिवपी आनी वायट करपी, पूण तांचे बरोबर तांची कुटुंबां, तांचे बरोबर तांचो देश, तांचे राज, ह्या सगल्यांक देव खास्त लायतलो. कित्याक देव आपूण आपणे विचून काडलेल्यांच्या बराबर रावतलो.
He will send His armies to protect you. He will send His armies to fight for you. Christi भावार्थी आम्ही. Do we believe in this? या उतरांचेर विश्वास आसा तुका? Do you believe that your God will stand up for you? Do you believe that He will protect you? स्वतावपी कोणूय जावं, धुमाळो दिवपी केदोय व्हडलो जावं. Do you believe that He is your protector? Do you believe that you are chosen? Are you ready to allow Him to anoint you? You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill
तो छत्तीसगड जाल्लो इन्सिडेंट आमच्या मनान हाडुया. टीव्हीचेर पळोवन व्हिडिओचेर पळोवन आमी जाणा, पत्रांचेर वाचून आमी जाणा. सिस्टर प्रीती, सिस्टर वंदना, मिस्टर मंडावी आनी त्यो 3 चलयो. तांच्या मनान, तांच्या काळजान भिरांत घातली. भियेली खरेंच भिरांतीचो माहोल, कित्याक भोंवतणी व्हडल्यान बोवाळ आनी वयली मारपी धर्मवादी आसात. खरेंच भिरांत, कित्याक पोरशेक राखपी राखणदार पुलीस तोंडां बंद करून ओगी बरें पळयतात. आनी जी गुंडागर्दी चालू आसा ती जावंक दितात. खरेंच भिरांत, कित्याक राज्याचो मुखेलमंत्री हें सगळें घडटा, ताका आपलो सांगात दिता, ही एंडोर्सेस इट. खरेंच भिरांत. ह्या हें राज, ज्या देशाचें राज, त्या देशाचें संविधान आमचो भावार्थ मेकळेपणान जिवंक आमकां हक दिता. उक्तेपणी भावार्थाचो प्रचार करूंक हक दिता. आपणाक जाय तो भावार्थ विचून काडूंक हक दिता. The Constitution empowers, yet the protectors and the keepers of Constitution, they go against. खरेंच भिरांत. ह्या माद्री भयणांक तशेंच ह्या तरणाट्यांक they were afraid. They were made to be afraid. They were threatened. जे भाशेन आमच्या वारदाच्या डिनान, the dean of this dinner said, these are not isolated incidents. फकत एक ह्या कोणशाक आनी त्या कोणशाक जाल्लो एक असलो इन्सिडेंट न्हू, बट connected with many other incidents throughout the country in the recent times. And त्या पासत होय भिरांत. पण सगळीं कोण जी भियेल्लीं आसात, सगळीं जांकां कोणाक पडलेले आसा, सगळीं जी आपल्या देशाचें संविधान राखूंक सोदतात, तांणी करपाचें फकत एक काम ह्या वेळार, पळय तुजे मुखार आसा तुजो देव. And he says, do not touch my anointed ones. हांवें विचून काडलेल्यांक हात लाय नाका. म्हज्या प्रवाद्यांक त्रास करी नाका. Here he is right in front of you. तोच तुजो देव,
खरो जिवो देव जो खुर्सार चढून तुका सोडवण दिता. He is your protector. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Feel His presence near you. ताचे आसणें तुजे भोंवतणी, तुजे सामकार, तुजे फुडल्यान, तुजे वयर, तुजे सकयल बघून घे. Feel His touch on your face. ह्या वेळार तुज्या तोंडार, तुज्या मुखामळार जो वारो सुटलेलो आसा, feel it. He is touching you. He is all around you. He is with you, and He protects you and shields you. Feel His presence, feel His touch. तुझो देव तुका हात लायता, ह्या पासत आनी कोणेच तुका हात लावंक जायना. Nobody can touch you. Feel His touch. ह्या वेळार ह्या आमच्या सोम्याची बसून हेच हात लावप, होच टच. क्रिस्ती भावार्था पासत कॉस्टवतल्या पासत आमी धाडुया. लेट अस सेंड दिस टच, लेट अस सेंड दिस प्रोटेक्शन, लेट अस सेंड दिस फील टू ऑल दोज हू आर persecuted for faith, persecuted for truth, persecuted for what is right. Lord, touch them. Lord, surround them. Lord, protect them. Lord, be with them. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Thank you, Lord, Spirit. Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Let your fire fall. 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 पळे जेजूक हो रुपांतरलेलो जेजू सगळे मोहिमेन भरलेलो जेजू ह्या पासत ताचेशी येता ताका भिरांत ना कित्याक तो पदवेदार ताच्याहून व्हड कोण ना ताच्याहून पदवेदार कोण ना ताचें रुपांतर आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया जेजू तुज्या उतरान आमकां बोर तुज्या रुपांतराचें दर्शन आमकां दी जे भाशेन पेद्रू जाकोब आनी जुआंव तुज्या वेंचून काडलेल्या शिसान तुवें फावो केलें आमकांय हें दर्शन दी तुजें उतर आमच्या काळजा मनार फांकूय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 6 दीस उपरांत जेजून पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआंवाक जाकोबाच्या भावाक एका उंच दोंगरार आपणा बरोबर कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें ताचें मुखामळ सुर्या परस लकलकीत जालें
आनी ताची आंगोस्त्रां उजवाडा परी धवी फुल्ल जालीं. ओवचितूच मोइजेस आनी एलिजा जेजू कडेन उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हळें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार जबर बरें. तुका खुशी जाल्यार 3 तंबू हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता आसतनाच एक परजळीत कुपान तांचेर आपली सावळी घाली. कुपांतलो एक ताळो आयकूंक आयलो. ओ म्हजो पूत खेरीत आपुरबायेचो, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. हें आयकून शीस एकदम भिवून साश्टांगी पडले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो. ताणें म्हणलें, उठात, भिवू नाकात. दोळे उगडून पडल्यार तांकां जेजू बगोर आनीक कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देंवता आसतना जेजून अशें तांकां फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगू नाकात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण, तुमी ताचें आयकात. बापाचो ताळो आपल्या पुता विशीं, जेजू विशीं ह्या शिसांक आनी आमकां सगल्यांक हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचे सवें आसा म्हजें दादूसपण, ताचें तुमी आयकात. आयक ताका. लिसन टू हिम. ताणें म्हणलें शिसांक ती उतरां, उठात, भिवू नाका. उठात, भिवू नाका. तींच उतरां आयज दुमाळो भोगतल्या आमच्या भावा भयणांनी, पाद्री माद्रींनी, गृहस्थी लोकांनी आयकूंक गरज. उठात, भिवू नाका. Get up and do not be afraid. ह्या रुपांतराची गरज आयज जायत्या जाणांक आसा. ह्या रुपांतराची गरज भावार धरतल्या दर एका भावार्थ्याक ह्याची गरज आसा. तुका आनी म्हाका ह्या रुपांतराची गरज आसा. माग आनी तुका मेळटलें. सोद, तुका गावतलें. ह्या रुपांतराची गरज आयज जांकां समजना तांकां आसा. ह्या पासत माग असल्या मनशा पासत
जांकां सोत समजून घेवंक तांची काळजां निबोर जाल्या, तांचे दोळे कुड्डे जाल्या, तांची मनां घट जाल्या, बंद जाल्ले आसा सगळें. देवाची स्वता समजूंक, देवाचो संदेश समजूंक फाटी पडलेली आसात महाग तांचे पासून. आनी ह्या रुपांतराचो तांकां अजून फोड मेळूंक ना. हें देवाचें उतर तांच्या काळजांत अजून रिगूंक ना. देखून हें उतर उलयतल्यांक, हें उतर परगट्टल्यांक ती बंद करूंक सोदता. आनी हाकाच आमी म्हणटा धुमाळो. This is what we call as persecution. There are those who have closed their minds, hardened their hearts, and hence they stop those who want to leave the world, those who want to proclaim the word, those who want to free this world from all that is wrong, all that is unjust. Pray for them. Pray for the persecutors. Pray for those who are harming the prophets. Pray for those who touch the anointed. Pray for those who trouble you. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the mute, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have eyes but refuse to see the inhumanity around. There are those who have ears but refuse to hear the cries of those in agony. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the mute, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. There are those who have mouths but refuse to speak against injustice that is done. There are those who have hands but refuse to reach them out in love and charity. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to feel your power. The blind and the deaf, the dumb and the mute, all need to feel your healing touch. The world stands in need of liberation, my Lord. It still has to learn to love. It still has to learn to love. It still has to learn to love. जेजूचो आशीर्वाद आमी घेवंक वेता.
Prepare yourself to receive His touch, to receive His protection, to receive His blessing. Prepare those who need it, those who suffer, those who are persecuted. Prepare them to receive the same blessing, the same touch, the same protection that you are going to receive now. जी जेजूची ऊब, जी जेजूची सुरक्षा, जी जेजूची कृपा ह्या वेळार तूं घेताय ती सगल्यांक पाठय जांकां गरज आसा, जी कश्टावतात वेगवेगळे तरेन, जिवनीत भोगतात, जांकां भिवयिल्लीं आसात, जांकां चिड्डायिल्लीं आसात. माग. बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to top, God cannot move it. There is no storm to die, God cannot calm it. There is no sorrow to need, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you.
सदोय जावन देव सदैव जावन देव सदोय जावन देवाचें बो पवित्र नांव सदैव जावन देवाचें बो पवित्र नांव सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदैव जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सदोय जावनचें नांव सदैव जावन जेजूचें नांव सदोय जावन जेचें बो पवित्र काळीज सदैव जावन जेजूचें बो पवित्र काळीज सदोय जावन जेचें बो अमोलीक रगत सदैव जावन जेजूचें बो मोलीक रगत सदोय जावन जेजू बो पवित्र साक्रामेंता वेल्या सदैव जावन जेजू बो पवित्र आनी साक्रामेंतान आल्तारा वेल्या सदोय जावन देव आत्मो सांत बुजवणार सदैव जावन देव आत्मा सांत बुजवणार सदोय जावन देवाची माय भाग्यवंता कार मारिया सदैव जावन देवाची माय भाग्यवंता कोय मारिया सदोय जावन मारीचो पवित्र आनी कोतावेण गोर संभव सदैव जावन मारीचो पवित्र आनी कोतावेण गोर संभव सदोय जावन मारीचें अनोदवंत कुडी वचपें सरकार व्हरोन सदैव जावन मारीचें अनोदवंत कुडी वचपें सरकार व्हरोन सदोय जावन मारीचें नांव त्या क्वार आनी मारी सदैव जावन मारीचें नांव त्या क्वार आनी मारी सदोय जावन भाग्यवंत जुजे मारीचो बोध निर्मळ पोती सदैव जावन भाग्यवंत जुजे मारीचो बोध निर्मळ पोती सदोय जावन देव ताचे बोड्या आनी भक्तांताय सदैव जावन देव ताच्या बोड्या आनी